महापुरबाईच्या बाबा भयणानो, जरी तर आमची पवित्र सभा देवाचे उतर आमकां सदांच जरी तर शिकयत आयल्या की लग्न देवाचे येवजणेंतल्यान रचून येता. मॅरेज इन गॉड्स प्लॅन, देवाचे येवजण कितें लग्ना विशीं जरी तर आमकां जरी तर पवित्र सभा देवाचे उतर जरी तर आमकां शिकयता. आनी बगोर बगोर आमकां आमचे पवित्र सभेचे वडील आमकां उगडास करतात काजाराची तयारेंत. आनी जायते फावटी दॅट मॅरेज इज अ सॅक्रमेंट, दॅट मॅरेज इज अ वोकेशन, दॅट मॅरेज इज अ कवनंट. आनी म्हणटच हें जरी तर ह्या आधुनीक काळांत आमी अदीक अदीक खोलायेन जरी तर जें वावुरतले जाल्यार केरीत भाशेन 2 वा 3 खांबे एकदम म्हत्वाचे. आनी ते पासत हांव पयलो खांबो जरी तर हांव म्हणटलो आसलो तो जावन आसा खांबो मागण्यांचो. मोगाच्या बाबा म्हयन्यानो आमी जायते फावटी कडेन आयकलां की द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर इज स्टेज टुगेदर म्हणून. आनी म्हज्या खासके अनुभवा प्रमाणे हांव म्हणटलो आसलो इट इज नॉट जस्ट अ सेयींग. तें एक वाऱ्या वेले उलयलें उतरां न्हू ती, कित्याक हांवें म्हज्या अनुभवांतल्यान पळयल्यान की खऱ्यांनीच जो घोराबो आवय बापूय आनी भुरगीं वो घोव बायलां पासून दिसा दिसपट्टी कांय थोडो वेळ जेन्ना ती मागण्यांक दितात आनी सांगातात मागणें करतात तो घोराबो सदांच मजबूत उरता. They stay together and live their sacramental life together as a sacrament, as a vocation, as a covenant actually. जिवितांत जाय ते वयर सकयल जातात आनी एकामेकाक उतर दिल्लें आसता सुखान तशें दुखान हें ताच्या लग्नीक जिवितांत ते अनुभवूंक पावतात तेन्ना. पण when they spend their time together in prayer, they have been able to challenge those जिवितांत येतात ताका आव्हान करपाक ती पावल्यांत. आनी त्या पासत आज जरी तर म्हज्यान म्हणूं येता जायते गोराबे गोडे ते तुटूंक पावतात. घोव बायलां मदें समजीकाय ना, ओदी केस्तांवां वाडटात, वो केन्नाय बरे निर्णय घेवंक जाय तेन्ना ते बरे निर्णय ते जायनात. थंय तर शांती ना, फुट्यो वाडटात. तर जाल्यार कित्याक आमी मागण्यांत एकठांय येनात, आमी मागण्यांक सारको तो वेळ आमी तो दिनात. मागणें आमी कुशीन उडयलोलें आसा. फकत मागणें करपाक जाय म्हूण थोडे फावटी घोडे करपाचें असलें जालां. आनी जेन्ना हांव मागणें म्हणटा तेन्ना द पर्सनल प्रेयर बराबर एकठांय येवन करपाचें मागणें. आमच्या कुटुंबांनी थोड्योश्यो वस्तू आमच्या पुर्वजांनी आमकां शिकयले दवरल्ले आसात आनी आमचे पवित्र सभेन ते मुखार व्हेल्ले आसात. आनी जायते घोराबे करतात हांदून दुबावना, जावं तेरसाचें मागणें, जावं सांगातान देवाचें उतर वाचपाचें मागणें, जावं स्पोंटेनियस मागणें. आज हांव पळयतां कांय जाणां घोव बायलां बरोबर सांती साक्रामेंता मुखार वचोन बसतात. घोडे बरोबर पावनात जाल्यार ती आपणाक मेळटा त्या वेळार दिसा दिसपट्टे घोडे वचोन जेजू मुखार बसतात. ते ह्या थोड्या मागण्याचें जें कितें तांणी करतात आनी केलां तातूंतल्यान जिवीत तांचें मजबूत उरलां. हांगासर म्हजे कडेन कावन्सिलींग करूंक येतात तेन्ना जिविताचे प्रस्न ती घेवन येतात खरीं. आनी हें सगळें उलयता आसतना हांव तांचे लागीं एक फावटी बारीक विचार विचारता, आर यू ऑल प्रेयिंग टुगेदर? तुमी केन्ना दोगांयनी सांगातात मागणें केलेलें? आनी ती बाबडी ओळखून घेतात, ना फादर आमी जायतो दीस जाले जायते म्हयने जाले आमी सांगाताक मागण्यांक बसूंकूच ना. आनी दे फील सॉरी फॉर दॅट एक्चुअली. एज अ रिस्टार्ट दॅट ते मागणें परतून सुरू करपाची गरज आसा. बिकॉज प्रेयर माय डियर फ्रेंड्स इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट, अ पावरफूल टूल जे आमच्या लोकनीक जिवितांत आमच्या कुटुंबाक जिवितांत एक संस्कार आनी एक करार कसो जियेंक म्हत्वाचें. दुसरो खांबो जो हांव म्हणटलो आसलो जावन आसा मोग. मोगाच्या बाबा म्हयन्यानो मोग आमी जेन्ना हाची गजाल करतात तेन्ना आनी जायते फावटी हांवें त्या म्हज्या प्रवचनांनी हाचेर उल्लेख केल्लो आसा. तो बेश्टो मोग भायलो भायलो न्हू तो. हांवें पळयलां जायते फावटी काजार जावच्या आदीं एक मोग वेगळोच आसता आनी काजार जातूच तो मोग वेगळेच भाशेचो जाता. आनी हाचेर जायते फावटी हांवें उल्लेख करून बगोर बगोर हांव जायते फावटी म्हणटा काजार जावच्या आदीं शाना, हनी, स्वीट हार्ट, काजार जावच्या सुणें, माजरां, रेड्या. आनी हे भाशेन जायते फावटी न्हू आमच्या मोगा बाबतीन आमी उणेपण पळयता. आनी देखून आमी पळयता दॅट लव आयज जायते जाणांच्या मनांत बसलो आहा दॅट इट इज अ फिलींग म्हूण समजता, इट्स एन इमोशन म्हूण समजता. येस, इट कूड बी अ फिलींग एन इमोशन. पूण आयज आमकां शिकोवन दितात ते भाशेन आनी तुमच्यांनी युट्यूबाचेर वचोन जॉन गॉटमन आनी दुसरे रुपेट जेन्ना ह्या लग्नाच्या संस्कारा विशीं रिलेशनशिपा भाशेन जेन्ना उलयता ते आमकां बगोर बगोर सांगतात दॅट लव इज नॉट जस्ट एन इमोशन, लव इज अ डिसिजन. आनी ते पासून हांव काजार जातात तांकां मॅरेज करपा पासून निमणे कडेन जाता. टेल मी वन थिंग, इज लव अ डेस्टिनी ऑर अ डिसिजन? इज लव एन इमोशन or a daily choices?
आनी ती जाणात ती ओडकून घेतात ती कितें एवरी डे मेड द डिसिजन बिकम्स अ डेस्टिनी. आनी त्या पासत आमी जरी तर मोग जरी तर आमच्या कुटुंबान सांबाळटले जाल्यार हांव तांकां उगडास करूंक सोदतां की तो मोग जेजून कुर्साड किलायलोली मोग दॅट इज द सायन ऑफ ट्रू लव. ओय आमी शिंकल्या मोग अशें करपाक आनी आतां कोण म्हाका सांगता फादर हें गेलें खंय आतां अशें कोताय खंय आनी त्या पासत मोग अशें म्हूण समजोताय. पूण हें सगळें संवसारी नदरेन समजोवपाची आमचें मोन तें आयकलां हांवें. पूण पवित्र सभा आमकां शिकयता, भाग्यवान पावलो आमकां शिकयता कोरिंथकारांचे चिटींत आमी जाणा पयल्या चिटींत 13व्या वेस्वरांत वॉट लव रियली शूड बी. आनी आमच्या पाप साहेब फ्रांसिस्कान आमोरीस लॅतेसी हातूंत ह्या मोगा विशीं खोल ओळख दिल्ली आसा. आनी त्या पासत हो मोग आमच्या घोराब्यांनी जरी तर आमी तर सांबाळीत हो मोग दिसा दीस पडटी म्हाका दिसता घोव बायलांच्या जिवितांत एक तरी घडणी कितें तरी आसूंक जाय. देर शूड बी एटलीस्ट वन वर्ड इन अ डे, अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन. हजबंड आनी बायलेक म्हणपाक की आयज तें रांदलें तें कितें बरें रांदलें, वा आयज म्हाका तुजें अमकें बरें दिसलें. हें जरी तर दिसा दीस पडून एकूच उतर ओर एकूच घडण्यांतल्यान जरी तर घोव बायलां मद्यान जरी तर घडोवन तर येयत जाल्यार हो मोग फुलोत वेता, हो मोग मजबूत जायत येता आनी लोग्नीक जिवितांत ती खुशालकाय वाडत वेता. जेन्ना जिवितांत वयर सकयल जाता केन्ना एक रागाचें उतर येता, केन्ना समजिकाय चुकता तेन्ना, केन्नाय घोडे आमकां जाय तशें एकल्याक जायना तेन्ना 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 घोडे हें मुडलोलें मोगाचें उतर उगडास हाडटा तेन्ना घोडे तो मोग परतून बांदून येता. आनी त्या पासत हे मागणें आनी मोग हे दोनूय खांबे आमच्या लोग्नीक जिवितांत सांबाळटले जाल्यार आमी हें जें कितें आमकां पवित्र सोबी शिकयता तें आमच्या काळजा मनांत धरून आनी तें आमी फुडें व्हरूंक एकदम गरजेचें. तातूंत बोगसणें म्हत्वाचें. आयज जायतीं लग्न संस्कारां मोडोंक पावतात कित्याक आमी एकामेकाक बोगसूंक तयार नात. आमी एकामेकाक रागान जियेता, एकामेकाक आमी उलयलेले उतरांतल्यान दुखयलेल्या उतरांतल्यान आमी सॉरी म्हणोंक सोदिनात. आमी जस्टिफाय करतात आनी हे तरेन आमी दुसऱ्याक खाला उडयतात. हें बोगसणें एकदम गरजेचें म्हत्वाचें आनी हें बोगसणें ह्या मोगान जरी तर आमी हाडटले जाल्यार मागणें एकदम गरजेचें. इट्स नॉट इजी टू फॉरगिव बट वेन वी प्रे हें म्हत्वाचें. हांव कालूच पळयतालो, तुमी घोडे वाचलां पयलां आसतलें घोडे हाव वन ऑफ द पास्टर्स इन ओडिशा वॉज बीटन टायड, ताका धरून ताका सुण्याचो गोरवाचो कावडांक खावयल्लो. बट टुडे आय सी हिम सेंग आय फॉरगिव माय ऑप्रेसर्स. जाणें कोणें म्हाका दुखयलां ताका हांव बक्षितां. हें घोडे आमकां तोंडांनी सांगप गरजेचें. बट वी सी पीपल दोज आर इन प्रेयर, दोज अंडरस्टँड वॉट रियल लव इज, दे नो वॉट फॉरगिवनेस इज. आनी हें आमच्या कुटुंबांनी आमी हाडूंक वावरुया. हो आमचो मोग लोग्नीक जिविताचो सुफळ करूंक मागण्यांतल्यान आमी एकामेकाक बोगसून आमच्या कुटुंबान सदांच पवित्र नाजराच्या कुटुंबाच्या भाशेन जावपा खातीर हे गूण आनी शेगूण आमी सांबाळूंक केरीत आमकां कृपा मागुया.